सुरुवातीक गायन लावया. A35, page 19. A35. Antoinette Rodriguez, Anthony Pereira Nigarabo, Francis Gracious Nigarabo, Francis Fernandez Nigarabo, Dominic Fernandez Nigarabo, Lawrence Temelo Nigarabo, João Lobo Nigarabo, Cruz Gonçalves Nigarabo, Christopher Fernandez Nigarabo. दोन दिसांनी नोवेला घेता केन्ना दरेकल्याची आमची इंटेन्शन येवया आनी हे 9 दीस आमची तयारी जाता तेन्ना कसलो ना कसले बसत कोणा ना कोणा बसत हे नोवेला मेळोवया आनी हेच मनान आमी ह्या दिसांनी वांटप आमचे मदीं फादर सॅम्फर्ड रॉड्रिगीस हो आसा नवोच पाद्री वेलाच्या वयल्यान ताणें ओर्द घेतल्यात गांवान माणावलीच आनी आमच्या शेजारच्याच गांवांत कांदोली पातूर कसो व्हांवता फादर सॅम्फर्ड तुका आमचे आमी ताचेय बसत दिवसाचे भेटेक बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आमच्या सुमिरा जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमची सोबी आसूं. जिविताक नवी दिशा आनी नवो परवासो घेवन आमचे शिराक ह्या संवसारांत आमी यात्रा करतना आमच्या जिवितांत गोश्ट दूख निराशेपण येता तेन्ना आमचो वावाड घालता परवासो फुटता हो गुणो जाता आनी आमच्या जिविताक दिशा ना कशी दिसता. असले परिस्थितींत आयचो विशय सोम्या जेजू आमचे शिराक असो उलो करून आपयता. जेजूच्या कश्टा मरणा उपरांत दुखी निराशी जाल्ले रक्षीत विनोदाचे वाटेर आसतना सोम्या जेजू आमचे शिराक म्हूण सांगता. सोमी जेजू तांचे आमंत्रण स्विकारता. तांचे दूख निराशीपण पयस करून तांच्या जिविताक नवी दिशा आनी नवो परवासो दिता. हे दिसा भाशेन आमी सोम्या जेजू आमचेची राव म्हूण आमंत्रण दिवया.
क्रिस्ताचे भेटीक लागून. Mogaja Baba Benino, आमचो संसार कश्टोकर, a world is suffering. आणि फाटलीं 2 वर्सां आमचो संसार अदीक कश्टोकर, is suffering more. आणि त्याच पासून आमच्या जिवितांत घडये आमच्या जिविताची दिशा आल्या. हेजे भाशेन आमच्या जिविताचो बरोबरसो उणो जाल्लो, आमच्या दुसऱ्या भावा भयणाचो बरोबरसो उणो जाल्लो आमी पळयता. आयच्या पयल्या नव्यानाचो विशय जिविताक नवी दिशा आनी नवो बरोबरसो दिवप. आमचे श्री राव जेजू तेच भाशेन आमच्या जिविताक एक नवी दिशा आपणावन आनी नवो बरोबरसो उत्पन्न करून पुरो करता. जे परी आमच्या सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां ते परी आमी सगळ्यांनी आमच्या जिविताक एक नवी दिशा दिवप, नवो बरोबरसो उत्पन्न करून त्या जेजूचें बोल त्या मिसा बेगीन आमी मागुया. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत गोश्ट उबरासल्या तेन्ना मान काला घालून जियेना. अदीक करून जिविताचो बरोबरसो देवाचेर आशिल्लो आमचो बरोबरसो आमी उणो जाला. जिवीत निराशीपणान आमी जियेले. ते पवित्र रितीन फावते बरी वांटो घेवचे खातीर वसल्यात आनी दुसऱ्या पातकांचो आमी उदास करता आनी देवा आनी भावा भयणां लागीं भोगसोणी मागया. आनी सगळीं आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्व देवा आनी तुमकां आफाळी म्हजो दुनिया विचारून सांगता. मनाची कोणाक सांग वायट आदारून बरें सोडप. हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून पयलीं सदांच सांगपाक म्हणया सगळ्या लोकांक वखदां आनी तुमकां आफाळी म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ विनोदी प्रार्थना. सूर पुलिल्यार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा भोव भाग्यवंत आंकवार मारी आमी आज भोगतीन बोल्लिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिची विडोवणीक दिसान दीस आमच्या कोश्टांक फुडो करूंक जिविताक नवी दिशा दिवंक नव्या परवासांच्यो आमकां कुरपेन कर. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी रासपट चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत पावलो एफेस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणली. कित्याक क्रिस्ता सोबें आमकां सर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी ताणें भरल्या. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोतावेन आनी मोगान बोल्लोली जावन देवान आमकां क्रिस्ता सोबें वेंचून काडल्या. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे खोशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोबें आपणें आमकां ओलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ह्या पासत सोम्या जेजूचेर तुमी बावाट दवरला आनी सगळ्या भक्तांचो तुमी मोग करतात म्हूण हांवें आयकलां. ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दीत आसां आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेमूद बाब ताची परिपूर्ण ओलोव तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापें केल्ले गुटाची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिव. कसल्या उंच बरवाशान
देवान तुमकां आपयल्यात केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीतमेर नासलेली पदवी आमा बावाट्या सोबे आपलें बोल दाखोवन करता हें सगळें तुमी वळखून पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यान्याच्या दोळ्यांक उजवाड दी देवाचें उतोरें आमचो जबाब जातलो सोब मनीस जालो आनी आमचे मोतें जियेलो म्हणुया सोब मनीस जालो आनी आमचे मोतें जियेलो सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसल्यार सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर ताणें तुज्या दारवट्याचे आडामे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदैव केल्यात जबाब सोब मनीस जालो आनी आमचे मोतें जियेलो तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिले संस्कार आनी पुश्ट गोंग दिवन तो तुका दादोशी करता संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता सुडसुडीत ताचो सोब परगट जाता जबाब सोब मनीस जालो आनी आमचे मोतें जियेलो जाकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना जबाब उद्गार संवसारान सोत मानतल्यांक क्रिस्ताक तुका मोयमा सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोडान भोंवलो एक मनीस आयलो आनी ताका पळयना फुडें धर्मीर ओमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो सायबा तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हणलें होय म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा तेच घडयेर ताचें कोड नाच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा केली कोणाकूच सांगी नाका पूण वच आनी याज्ञिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगळ्यांक भलायकेची गुणां दिवन मोइसेसान फॉर्मायलां तें दान भेटय पूण ताची खबर मदींच गासत वेताली आनी ताचें उतर आयकून आनी आपल्या पिड्या रोगांतलो बरो जावन जोम्यांनी लोक येतालो पूण तो खंय खंय एक सुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाच्या बाबा भयणीनो म्हणटात की भारताचो पावस जावन आसा डेंजरस ऑफ फियर्सस्ट पावस दे से द इंडियन रेन्स आर द फियर्सस्ट पावसान तूं कितलोय भायर वचून भिजून आसतना रावन प्रयत्न कर तूं कितले रेनकोट घाल गाडयेर वच एक वा दोन देखून रेनकोट घाल तूं भिजचो आसाय तो भिजताच उदक खंयच्यान ना खंयच्यान तुज्या आंगांत भितर रिगता आनी आख्खें आंग भिजयता जी बरी भारताचो पावस फियर्सस्ट तो खतरनाक आमच्यांनी म्हणूंक जाता
तेच परी जे परी उदक खंयच्याय भितर आमचे कुडींत रिगता ते परी कोश्ट आनी ओद्रेक आमच्या जिवितांत आमी कितली प्रयत्न करूं कोश्टां मेळी जियो पूण कोश्ट खंयच्यान ना खंयच्यान आमच्या जिवितांत भितर सरताच संवसारांत तूं खंयच्याय मनशाक सोदूंक वच जाच्या जिवितांत कोश्ट ना ते तुका एक लेगून मनीस मेळटलो बाप साहेब त्या ल्हान भिकारी पासून सगळ्याच्या जिवितांत कोश्ट आसात आनी ह्या कोविडा टायमार ह्या कोरोना व्हायरसा टायमार आमचे कोश्ट अदीक वाडला आनी त्याच पासून सुरवातेक हांव म्हणटालो आमचो संवसार कोश्टवता आ वर्ल्ड इज सफरींग आनी त्याच पासून आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय आमच्या जिविताक नवी दिशा आनी नवो बरोवपाचो दिवं आमची शी राव जेजून अशें करून आमच्या गोश्टान धीरान फुडें करून आमकां उलो करता आयचो विशय आनी आयचे वाचपां बोरे तोरे जेजूच्याक एक ल्हानशी काणी तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता अ क्लॅसिकल स्टोरी फुडें थोड्यांनी आयकुल्या आसतली फुडें थोड्यांनी आयकूंक ना आसतली काणयेचें नांव द डार्क कॅन्डल एक बापूय आशिल्लो आनी ताका एकलीच मोगाची धूव आशिल्ली हो बापूय हे मोगाचे धुयेचो ल्हान चेडवाचो इतलो मोग करतालो की आपल्या जिवा परस ताचो तो जायतो मोग करतालो एके भाशेन शी वॉज दी एप्पल ऑफ हीज आय आनी त्याच पासून ते चेडवाक कितेंय जाय जाल्यार सगळें तो दितालो आनी अशें आसतना त्या ल्हान भुरग्याक एक पिडा लागता शी सफर्स एन इलनेस आनी असली पिडा लागता की खंयच्याय दोतोरा लागीं तिका बरी करूंक जायना हो बापूय गिरेस्त आशिल्ल्यान जायते प्रयत्न करता जायत्यो मांडण्यो काडटा संवसारांतल्या व्हडल्या व्हडल्या दोतोरांक आपूण आपल्या धाकट्या चेडवाक आपल्या भुरग्याक बरें कर म्हूण मागता दोतोरा लागीं जायना तेन्ना संवसाराक आनी सरकार एके भाशेन आपले ताळो उबारून देवाक जायती मागणी करता व्हडल्या व्हडल्या हिलरांक तो आपूण हाडटा आनी अशें आसतना कांयच जायना तूं बरीच जायना आनी सोड शेवटी ताची ही धूव मरता आनी तूं मरता तेन्ना हो बापूय एके भाशेन निराशीपणाक पडटा तो आपल्या मोद कुणाक वेता ही गोज इन द डार्क रूम कोणाच लागीं तो उलयना दोन दिसा आपल्या ह्या दूख तो रडत रावता ही सफर्स अ ग्रेट सफरींग आनी तेन्ना तो भितरूच आसतना जाय तो पिरगोता आसतना अशें आसतना एका रातच्या वेळार ताका सपन पडटा सपनान तो स्वर्गार पावता आनी स्वर्गार पावलो तेन्ना पडत जाल्यार ल्हान भुरग्याचेर जी भाशेन ही आमची चुकूंनी भुरगीं आज कशी दिसल्यान त्या भाशेन भुरग्याचे पुरसांव गेल्ले तो वयर स्वर्गार पडयता सगळीं भुरगीं आतां वाक्यो घेवन एक लांब पुरसांव काडून स्वर्गार अशीच वेतात ती तो पडयता आनी अशें आसतना सगळ्या भुरग्याच्या हातांत पेटलोल्यो वात्यो आसतात पूण एकाच भुरग्याच्या हातांत पालोवणी हात आसता ओन्ली वन चायल्ड कॅरीज अ डार्क कॅन्डल आनी तेन्ना हो बारीक हे चेडू हे भुरगें कोण काय म्हूण पळयतात आनी पळयत जाल्यार ती ताचीच धूव आसता बापूय धांवून वेता आनी आपले धुयेक घोट उबेग मारता जी एम्ब्रेसीस हर टेंडरली आनी अशें आसतना तो बापूय आपलो मोग त्या भुरग्याक दिलो म्हणूनच त्या भुरग्याक आपल्या भुरग्याक विचारता वाय इज योर कॅन्डल ओन्ली इन द डार्क तुजीच बाग पालोवणी कित्याक आसा आनी तेन्ना ते चेडू आपल्या बापायक असो जाप दिता फादर each child's candle is lit by the good deeds of their parents, but your tears put off my candle every time. दुसऱ्याच्या भुरग्याच्यो वात्यो तांच्या आवय बापायच्या बऱ्या पोरण्या वरवीं त्यो पेटतात पूण तुजी दुकां म्हजी बाग पालोवन उडयता त्या भुरग्याच्या आयकून हो बापूय आपल्या स्वप्नांतलो उठटा आपल्या बोध गुणांतलो भायर सरता आनी आपल्या जिविताक नवी दिशा घेवन एक नवो परवासो घेवन परतो आपल्या जिविताक लागता मोगाच्या बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत सगळ्याच्या जिवितांत कोश्ट आसातूच कोश्टा वरवीं घोडे थोडी देवातावन पयस गेल्यात आसतली घोडे थोडी कोश्टां आडकोड्याक फुडो करून देवाशी लागीं आयल्यात आसतली आमी कोविडा टायमाक पळयता कोण बरी कोविड आयले तेन्ना आमचे मदलीं जायतीं जाणां देवाक जायतीं लागीं गेली पूण थोडीं जाणां आसलीं देवाक पयसूय गेली जेन्ना मोगाचो सोंपलो तेन्ना जायते दूख काळजान भोगल्या फक्त देवासून पयस वचूंक ना दुसरी घोडी शेजाऱ्या तोंड करून देखून पयस गेली आसतली
आनी अशें आसतना आमकां आयच्या विशयी सगळ्यांक दिनान फुडें वचून उलो करता. हांव ल्हान आसतना इस्कॉलान शिकतना जॉग्राफी शिकतना जायतो चिंततालो आनी चिंतना जायते दोंगर आसात, मावंटन्स आसात ते पळोवन मनांतूच चिंततालो. हे मावंटन्स, हे दोंगर सगळे आसात ते आमी कातरून एक बरी सरोवर सुवात केली जाल्यार सगळ्या मनशांक रावूंक मेवतलें आसलें. वो कितें कितें उत्पन्न करून आमकां जागो फावो जातलो आसलो. पूण वाडटा वाडटा जेन्ना व्हडले क्लासीनी पावलो तेन्ना हांवें समजलें हाव इम्पॉर्टंट द मावंटन्स आर फॉर आवर वर्ल्ड. जर तर दोंगर ह्या संवसारांत नासले जाल्यार आमकां उदक मेळचें नासलें. आमी जाणा कोण बरी दोंगरार झरयो फुट्टात आनी उदक संवसारांत येता तें. आनी दोंगरार वेतच आमी वयर दोंगरार गेलीं जाल्यार दोंगरार चडत जाल्यार आमकां बरो व्यू मेळटा. आमी आमच्या निर्लाच्या ब्रिजीर लेगीत गेलो जाल्यार आमच्या कांदोली फाटल्यान दोंगुर्गा आसा थंयसर गेलो जाल्यार आमकां आख्खे गांव सगळे दिश्टी पडटात. ह्याच दोंगरा भाशेन हांव म्हणटलो आमचें कोश्ट. जायते फावटी ते कित्याक आसात तें आमकां समजना. पूण त्या कोश्टांक फुडो करतच आमकां एके भाशेन आमच्या कोश्टाच्या दोंगराचेर वयर चडटच आमकां सरळ जिविताची वाट दिश्टी पडटा. आयची वाचपा लेगून आमकां आमच्या कोश्टांक फुडो करून एक नवी दिशा दिता. हाचे पयलें वाचप एफेसकारांक बरयल्ले भाग्योत चिटी वयलें वाचप. आतां ही चीट जावन आसा ती एपिसल ऑफ एनकरेजमेंट. आमच्यांनी म्हणूंक जाता ही चीट 60 AD ह्या वर्सा बरयली. रेजावान पावलो ही चीट बरयली. 2 ते 3 वर्सां ह्या गांवांत आयच्या काळार टर्की देशांतलो गांव आसा. ह्या गांवांत भाग्योत पावलोन वावर केल्लो. एफेसस वॉज द एपिसेंटर ऑफ वर्शीप. थंय आशिल्ले गिरेक देवाची मंदिरां, थंय आशिल्ली रोमन गॉड्स तांची मंदिरां. आनी अशें आसतना देव धर्म मेवलोलीं मनशां, क्रिस्तांव मनशां एके भाशेन तांच्या जिविताची दिशा हालतात. दुसऱ्या देवाक ते बोलूंक लागतात, दुसऱ्या जादूगरांक वो आचार ती मानूंक लागतात. आनी तेन्ना आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान तांच्या गिन्यानाचे दोळे निमणी गोड थंयसर आसा. गिन्यानाचे दोळे भाग्योत पावलो हे जिवितल्यान उक्ते करता आनी सांडलोली तांची ही नवी दिशा, एक नवी दिशा आनी नवी बरवासो तांच्या दोळ्यांक तांच्या गिन्यानाक दिता. हाचें शुभ वर्तमान, लोकाचें शुभ वर्तमान एक कोड जाल्लो मनीस जेजूशी येता. आयसर हें शुभ वर्तमान हो कोड जाल्ल्या मनशाची हिस्ट्री तर वो बॅकग्रावंड तर आमी वाचीत तर आमच्यांनी सोंपेपणी एका कोड जाल्ल्या मनशाक, कोवीड जाल्ल्या मनशाक सोर करूंक जाता. वी कॅन in a simple way relate a COVID suffering patient and a leper. आमी तर लेवी शास्त्राचें पुस्तक वाचीत तर पवित्र पुस्तकांतलें 3रे पुस्तक 13वो आनी 14वो 20 वाचीत तर आयचे SOPs आमी वाचता. आमच्या समाजाचे SOPs स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स आसात. ते सेम प्रोसिजर्स ह्या लेपर्स हो कोड जाल्ल्या मनशाक ताणें पाळूंक जाय आशिल्ले. जे परी जर तर मनशाक कोवीड जाला तेन्ना क्वॉरंटायन करतात, तेच परी एका मनशाक कोड फुट्टात तेन्ना क्वॉरंटायन करताली. 6 फीट डिस्टन्स दितून सरोवर बरयल्लें आसा. नाजाल्यार तुमी घरांत वचून लेवी शास्त्राचें पुस्तक द बूक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 13 आनी चॅप्टर 14 थंयसर वाचत. एके भाशेन त्या मनशाक समाजा कडसून पयस दवरताले. फक्त एक डिफरन्स आसा. कोड जाल्ल्या मनशाक ताच्या पापाचें फारीकपण, इट वॉज द पनिशमेंट अशें तांचे बद्दल समज आशिल्लो. एकूच एग्जाम्पल आमकां लोक पंडीच्या पुस्तकांत द बूक ऑफ नंबर्स 12व्या अवेस्परांत मोइसेसाचे भयणी विशीं आमकां खबर मेळटा. मिरियम नांवाची ताची भयण मोइसेसाचेर आड देवा आड गुणगुणटा आनी तेन्ना तिका कोड फुट्टा आनी मोइसेस प्रार्थना करून आपले हे भयणीक बरो करता. कोवीड जाला ताका पापाचें फारीकपण इट्स लायक अ चान्स, बाय चान्स ताका करूंक येता. आनी तेन्ना ह्या मनशाक जाका समाज पयस दवरतालो, हो समाजाचे पडे नासतना आपल्या जिविताक एक नवी दिशा हांव दिवंक जेजूशी येता, सोर पडटा आनी ताचे लागीं मागणें करता. एंड जीसस डज द अनइमॅजिनेबल. तो जाका हात लावंक जायना आशिल्ले ताका हात लायता. ही टचीज द अनटचेबल. आनी ह्या वरवीं हात लावून ह्या मनशाक बरो करून एक नवी दिशा आनी नवो भरवंसो दिता. उमेदीन तो मनीस येता. जेजू ताका कांयच परगोडीक नाका म्हणटा, पूण हो मनीस जिविताक नवी दिशा, नवो भरवंसो मेळ्ळो ताका पळोवन
सगळ्यांक परवडटा आनी तांच्या जिवितांत जांच्या जिवितांत दिशा ना तांची दिशा जेजूचेर ओडून निर्मयच्या जिवितांत असलेच आमी पळयता जेन्ना जेजू मरता जिवंत जाता आनी स्वर्गार वेता तेन्ना सगळ्या शिसांची मनां घुस्पतात आमी जेजूचो पाटलाव केल्लो व्हड मनशां जावन आतां तोच मनीस जिवंत जालो परत स्वर्गार गेलो कांयच ना जावन ते घुस्पतात आनी तेन्ना सायबीण माय तांच्या बरोबर रावता शी स्टेज वीथ देम आनी त्याच पासून बरोबर रावन ती तांच्या सांगाता रावता आनी सिनेकाल म्हटलेले जो खातीर ते आसतना वर्गाचो तिसरो गूण ती आसतना पिसोर आसतना पवित्र आत्मो तांचेर देंवता नवी दिशा आनी दोगो बरपाचो तीच सायबीण माय शिसाच्या जिवितांत दिता आयज आमच्या जिवितांत आयच्या ह्या वाचपांतल्यान आनी आयच्या विशयांतल्यान आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवया आयच्या तुमच्या मनाक गोड उरोवन 3 संदेश दवरता आमी जाणा आयज तूं भायर रस्त्यार भोंवत तर एक गाडी फेमस जाल्ल्याक पळयता किया जायत्या लागीं थोड्या लागीं किया सेल्टॉस आसत आयज देखून हांव कांदोलेंतल्यान भायर सरतना सुमार 4 तरी 5 असल्यो गाडयो हांवें पळयले किया KIA फाटीं हांव एक ब्रँडाचो अर्थ सोदूंक गेलो आनी ब्रँडाचो ह्या किया गाडयेच्या ब्रँडाचो अर्थ असो आसलो किया म्हणल्यार कोरियन उतर तें अरायझींग आवट फ्रॉम एशिया ह्याच गाडयेच्या ब्रँडाचो आदार घेवन किया आदार घेवन आमच्या जिवितांत आमी आमच्या कोश्टांतली भायर सरून अरायज आवट फ्रॉम अ सफरींग एक ल्हानसो संदेश घेवया पयले सुवातेर के म्हणल्यार कीप गोईंग जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना आमी थंयच बसून रावची न्हय ती काणी हांवें तुमकां सांगलेली ते डार्क कॅन्डल तो बापूय आपले चेडूं मेलो तेन्ना ताचें जिवीत एके भाशेन थांबलें आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना जिवीत थंयच थांबून दवरून आमकां दिसतलें अशें आसतना लेट अस कीप गोईंग फॉरवर्ड आमी फुडें वचत रावया आमी घोडी आमच्या येसा कडसून आमच्या सक्सेसा कडेन लागीं पावल्यात आसतलीं तेन्ना पयलो संदेश आयच्या विशयांतल्यान आनी वाचपांतल्यान आमी घेवया लेट अस कीप गोईंग इन आवर लायफ थ्रू आवर सफरिंग्स आमच्या कश्टांतल्यान आमी फुडें वचत रावया दुसरें अक्षर KI म्हणल्यार इन्वायट गॉड इनटू युअर सफरिंग तुज्या जिविताच्या कश्टांत देवाक येवकार दिवया त्या कोड जाल्ल्या मनशाचीच आमी आदार घेवया समाजाक सगळ्यांक दोळे दाखोवन फक्त धरून जेजूचेर दोळे उक्ते करून कोण कितें म्हणटलो कोण कितें उलयतलो ताका भायर आयतले तें समजून देखून सगळें देखून जेजूच येता आनी आपल्या गोश्टांत देगेर पडून जेजू एके भाशेन आमंत्रण दिता आमच्या जिवितांत जेन्ना गोश्ट येतात तेन्ना जेजू देवाक आमच्या जिवितांत आमंत्रण येवकार दिवया आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां दिसता देव पयस आसा तेन्ना आमकां देव चड लागीं आसा when we feel that God is far from us is the time when God is closest to us आनी त्याच पासून आमच्या जिवितांत गोश्ट येता तेन्ना let's invite God let's invite Jesus in our suffering आनी तिसरें अक्षर KIA let us ask help from others in our suffering फाटीं आमच्या गांवांत कांदोले मरण जाल्लें आनी मरण जाल्लें तेन्ना कॅन्सर जावन ही आमची गोंय चुकली आनी असो हांव तांगेर विजिटाक गेलो आनी तांगेर विजीट जातूच तांच्या शेजऱ्यागेर मातशें भितर सरलो आनी तेन्ना ही शेजारी मोटरसायकल घेवन भायर सरतना म्हणूंक लागलो फादर ताणें तर आमकां सांगलेलें तिका कॅन्सर जाल्लें म्हूण जाल्यार आमी मागची नासली आनी आमकां कांयच सांगूंक नासलें ताणें कोट देखून दवरलो ते हीट द सफरींग फ्रॉम दी अदर नेबर्स आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी वी बिकम सेल्फीश इन आर सफरींग आमी आपस्वार्थी जाता आमच्या कोश्टांक दुसऱ्यांक आमी सांगूंक वचता म्हाका अशें जालां पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना दुसरो आमचेशी वा आमचे पासत मागता त्याच कोड जाल्ल्या मनशाचो तो लॉजीक ना जेजूचो आदार मागून आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात तेन्ना दुसऱ्यांचो आदार मागून आमी लॉशन लेट अस नॉट फील अशेम or shameful to ask help from others. हे 3 संदेशाचे दिसा आमच्या जिवितांत दिवया पयले सुवातेर let us keep going in our suffering let us invite Jesus in our suffering and let us ask help from others when sufferings burden our life आमच्या जिवितांत नवी दिशा आनी नवो बरोवच दितलो जेजू ह्या आदारांत उड्यांत आनी सोऱ्यांत ताचेर जातलो आमकांय आमच्या गोश्टांक फुडां करून कुर्बा दिवन सायबीण मायची मुजतीन ताचोच आदार आनी आलाशिरो आमकां मागितलो
आणि ह्या वेळार सगळीं आमी उबी रावया आनी थोडी मागणी आमी जेजूच्या पांयाचेर दवरून आमच्या जिविताक नवी दिशा आनी नवो बरोवासो देव कृपा आमी मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या सोम्या जेजूची दुसऱ्यांच्या जिविताक नवी दिशा आनी बरपासो दितली शिकवण उमेदीन भरकटूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ओदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे शिकवणी प्रमाणे चलोवंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक हे बरी देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मदली जायतीं बाबा भयणी जेवण पिवन न्हेसोन घर काम ना जावन दुखी निराशी आसात. तांचे गोश्ट आमी समजूंक आनी तांचो भार उणो करूंक आमकां दयाल मोबाल कालीज दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या जिवितान कश्ट खोती परिस्थिती येता तेन्ना सोम्या जेजूचेर शीण करूंक न्हय पूण ताका आमचेशी राव म्हूण उलो मारूंक आनी ताचेर तीर गोड बाबा दवरूंक आमकां बाबाचो आदार मागुया. रेमेर सायबीन माय जावन आसा ओक्ताची सायबीन आमचे सगळे गांवचे भाव भयणीचे पेस पिराक पयस कर आनी आमकां सगळ्यांक आशिर्वादान भर म्हूण मागुया. बापा मोगाळा खूश दोन आमच्या जिवितांत जायते आसात आनी अशें आसतना ही थोडी मागणी तुज्या पांयाचेर आमी दवरल्या. तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां खबर हें मागता तें क्रिस्तांव आमच्या सुन्या वरवीं. बेटोवने वेळार गायन गावया. C38 पेज 44. C38. स्वर्गीच्या बापा तुझ्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिव हे बोधी बोर्दोणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोगतीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे परबीं आनी सायबीण मायची मिळोवणी तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सभा आसूं. आमची काळजां बरया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा सोर काळे आनी सोर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
भोवमान फावो आसतली निती आंकवारी मारी आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वागणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडटा आपल्या आंकवारपणाची गोडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ह्या वयसाक आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पावयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी दिवदूत आनी सोर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर मोहिमा वागणटा तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसुकूच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका निर्वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर म्हजी तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काळ तुका नव्यान निर्वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचे निरोगत पदकाचे बोगसोळे मेळच्या तुमची पासत आनी सोमेस मनशां पासत हे वागवतले हे म्हज्या उगडासाक म्हणात जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उल्हास करता आनी हो जिविताचो ओडो आनी ही सोडवणीची काळ सुखाक समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका निर्वासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमकां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलो तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रिकी मोगा बरोबर तिका प्रिती मोगार हाडय पुनश्वरपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची कागद कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बोर सोडीत मुखार पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता एक भशेन हे फातीर मनासून रावतल्या सगळ्या भाव भयणांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाचे मागीर सांगाती भाग्यान दर मृतांनी चड काडे तुका मानवल्यान हे सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां संगताची मोहिमा लागून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता अशा त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर मतदार बाबा सोर बंदो आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक हांगाच्या बाबा भयणीनो खंयच्याय धर्मांत दुसऱ्या धर्मांनी तूं वच जावं मुसलमान जावं हिंदू जावं शीख वा सीख खंयचोय धर्मान तुवें तांच्या धर्मान पळयत जाल्यार तांचो देव कश्ट ना ह्या गॉड नॉट सफर पूण आमचो देव जेजू कश्टलो आनी हे आमकां सगळ्यांक एक किरीत भरवसो दिता इट फील्स खूब आमच्या जिवितांत आमी कोश्ट येता तेन्ना
जे परी आमचो देव कोश्टलो ते परी आमच्या जिवितांत कोश्ट येतले म्हूण समजून ह्या कोश्टाक फुडो करून ताणें शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां सगळ्यांक कृपा मागुया. आमच्या बाबा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संवय, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरायक सांगताली आनी आमच्या चुकलेल्या गोश्टां तशी आमची प्रार्थना पळोवस आनी आमकां तांतयां पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे आमी परभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पांखांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमळे तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. सो शेताय आनी रासपोट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांच तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाली. हो जेजू जाणें क्रुसाचेर मरण सोंसलें, कोश्ट सोंसलें, हाचे दिसा आमच्या काळजांत येवन आमच्या जिवितांत नवी दिशा आनी नवो बरवसो दिवंक सोदता. नितळ काळजांत आनी निर्मळ मनांत ताका शेवतात की सगळीं आमी सुखाक. क्रिस प्रसादा बेलाय गायन काव्या D23 पेज 16 D23.
सगळे उभी राहूया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बाबा भाग्यवंत आंकवार मारेचो उगडास करून स्वर्गीच्या जिवी दितल्या जेवणाक आम्ही वांटो घेतला. तेच आंकवार मारेच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या संगताक सासनाच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खातीपणी मागता तुज्या पुताक जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. चोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात तुमच्या कश्टांक धीरान फुडो करून जिविताक नवी दिशा आनी नवो भरवंसो सोदून क्रिस्तांची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन गावया. T9 page 206. T9.
P38. Amen.